पावसाची जायत लोकां हे शेत आड पडो हिंग चोयल्या कोट्ट कची हितू पेडसांव जाला आनी शेतकाराक जो पड रोयता ताका भरपूर त्रास जाले. सो आयज आमी हे हायलायट करपाक गेलो कडेन आहाय आनी प्रेशरायज करपाक गव्हर्मेंटाक की आमगे शेतकार जो पडे आहाय तूं शेत रोयता ते जायत मेहनत करता हे शेत रोवन कोण उत्पन्न करपाक जाय. बट हांव आतां हिंग आंकुली जायते शेतकार हिंग गेलो आहाय ते म्हणटा कितें वर्सां हे भाशेन समज जालें जाल्यार आमी सरकाराक एप्लिकेशन कोन्न दिताय म्हणजे कॉम्पन्सेशन दी म्हणपाक. ह्या वर्साकूय आमी प्रयत्न करतले की जाते भाशेन सरकारागे एप्लिकेशन करून सबमिशन करपाक शेतकाराक जाता तितू बेनिफीट दी म्हूण कॉम्पेन्सेट करपाक. सरकारान एक बरी पॉलिसी करून दवरलो कडेन आहा बट इम्प्लिमेंटेशन जायना ह्या कॉम्पेन्सेशन दिवपाक. एप्लिकेशन करीत आसताय. आतां हांव शेतकारांक उलयता आसतना आमकां कळोन येयलां की गेल ते पार्टी देखून जे पडे एसो पेडसांव जालोले शेतकारान जायत ते एप्लिकेशन केलो हाय कॉम्पन्सेशन कांय ना आजून पसून येयला ना कॉम्पन्सेशन. सो हो एक्सरसाइज जो आमी आयज शिकोवताय हिंगा आनी हो शेतकारांक आमी जे पडे भायट गेलो कडेन हाय आनी ताका उलयलो कडेन हाय तेंची कोटा की सरकारान मातशें हेजी शेतांची नदर घालची कित्याक एग्रीकल्चर एक आमगे मेन स्टे एक तेंपाक आनी आतांय बी जायत लोक हिंग एग्रीकल्चर रोयता. आमगे कुटऱ्या जाल्यार भाताचो कोड म्हणटाय आमी की भरपूर भात आनी शेत रोयताय लोक आनी पास येवन कोण म्हणजे दॅट इज अ नॅचरल कॅलॅमिटी आनी दीस डिस्ट्रेस सिट्युएशन शेतकाराक कोण दिसता की आपणाक पावचीच म्हूण आनीक सरकार समज पावना जाल्यार आनी कोण पावतलो. सो आमचे वटेन आमी जायते ट्राय करतले की शेतकारांगे जी पड एप्लिकेशन आहाय ती ZDO को पावोवपाक ZDOन आपल्यागेले कितें फॉर्मालिटी आहा ती कोण सरकाराक घालची आनी हे कॉम्पेन्सेशन ताबडतोब आनी बेगीच्या बेगी हे फार्मराक दिवचे. फार्मराक जे पड कितें कॉम्पेन्सेशन मेळपाक जाय तें मेळना. कळ्ळो का? तुका कृषी कार्ड हा मरे तुवें केन्ना एप्लाय केला? ना ते आतां न्हू रे हेज्या पयले एप्लाय केलो ते मागीर तुका केन्ना कॉम्पन्सेशन मेळ्ळा? ते आमकां कांयच ना ते बेश्टे आमी टायम वेस्ट करून तुका डायरेक्ट सांगता. सो आज जे पड वेस्ट करून आमी गेलो आमगे टायम वेस्ट. No, but that is for compensation for paddy crop which has got spoiled. ऑलरेडी म्हाका आतां तो कारिदादी न्हू कितले पाट गायल म्हणल्यार म्हाका केन्ना मेळ्ळें अशें म्हाका कोण सांगना. भात गायला ना भात न्हू हे पेडा जालते पेडा वर्सां जाता रे पेडार पूण एप्लाय केला तुका मेळना कॉम्पेन्सेशन. हांवें एप्लाय केलो ना म्हणल्यार ते कारिदाद्या बी सांगताले मरे गायले लास्ट टायम हांवें शेतां वचोन म्हणजे फोटो काडून देखून तुका मेळ्ळें ना मेळना. आमगे टायम वेस्ट करून आमकां फायदो ना. तुका मेळ्ळा तो भात घात तें तेका मेळटा आसता ते भात घात ते मेळटले सबसिडी आतां भात घालूंक मेळपाक जाय ते 1-2 रुपया कितू मेळटा तुमकां 2-3 आनी हें कर्जत आनी तेश कोन मरे कितें कितें आहा ज्योती मरे कांय 2 रुपया मेळटाय कर्जत डिफरंट ज्योती एके पाट मेळना पण ते सप्लाय ते आख्या 10 टॅक्स दिताय पयशे ज्योतीचे 22 म्हणून जुना महिना देखून जो पेढे झाला जुना महिन्यात अवसा पेढे झालो न्हू सो तेन्ना तेमी हें केलें की कृषी कार्ड ना तांकांय एप्लिकेशन घालय म्हणून नॉन कृषी कार्ड होल्डर्स. जुन्या म्हयन्यान कितें जालां ना जून जुलय पावस पडले ना रोखलो गेले न्ही ते सायडीक गेलो आमगे तेन्ना न्ही सो तेन्ना पेढे जालो सो तेन्ना तेमी ते कृषी कार्ड नासता कोण हांवें तें कर म्हणून जुलय म्हयन्यात टोटली पडोना. आज कितले दीस जाले हांव सांगता उदक सोडलें सोडना उदो सोडे उदक देवय हांव तोंडान उलयतां. आतां तुमी येयले न्ही तुमच्या कोणा तुमकां तर हें म्हणजे भायर हें म्हणल्यार तुमकां जाता जाल्यार प्रूफ करून वचून चॅक कराय. ऑलमोस्ट हाफ शेत मगे बुडलो हां पयलीं तें बुडलो आसतालें हांवें पयर एकल्या मुस्कारा फोन मान मुस्कार सोडलें मुस्काळ केलें रे 5 जोकू
जिको देण गेले अरे एक मनीस वाचता न्ही हेराम काडलो मनीस आहे न्ही तेन्ना वचून धोडे मारे मरे आज कोण पॅट्रिक वचून चोय आज कोण आहा हिंगा अरे पॅट्रिक कोण म्हणटाय न्ही ते कितू शेत रोयताय ते म्हाका सांगा हे आतां तूं भुतो भल्लो आहाय ते कितू शेत रोयताय ते तुवें वचपानो ते भितरी हा? तुवें वचपानो अरे भुतो सरपा मुजे नाक जालो हेंगान धरलो हांवें ते कितें सांगलें हांव भुतो सरना आनी हांवें मुगे पालयल म्हणून नाक न्हू हांवें ताका सांगलें हांव मुग्याक पयलीं काबार कोत्ता आनी मागीर हांव भुतो सरता जोको सांगा ते इट इज बेटर टू बी इनसाइड दॅन बी आउटसाइड अरे मागीर प्रॉब्लेम कितें जाता फॉर एक्झाम्पल हिंग सांगो तुमकां हिंग घडलो हा हिंग भुतो सरताय मरे आपणागे पिकोयताय आनी मागीर भायर सरताय हाफ पासून सोडनाय ते भाशेन हालीं म्हाका कोणें ब्लेम करूं नाका न्हू हे शेत पडे आहा ही शेत आहा ही मुगेली आनी तुगे ती पेडग्यांची ही आमी रोयन कोन्न हाल आमी मेले गेले उरपा जाय न्हू ती शेताक कितें जालें तुगेल्या शेताळ पडो आनी कितें कोन्नु हा ते पावसाची आड पडले पावसाची आड पडला सो तुका लुकसाण जाला हय लुकसाण जाताले निवळ मेळना ते मागीर निवळ मेळना पाड जाले गेले त्या वर्साकूय जालोले हय गेले त्या वर्सा थोडे ओद देश मेळाले ओद पाड जाताले मागीर कितें सरकारान कितें दिलो तुका तुवें एप्लाय केल्ले ना केलें ना सो हे पाट मुको जाल्यार देखो फॉर्म आहाय ती हय एप्लाय करपाचे आनी ZDO दिवपाचे हय म्हणजे तेका एक सर्टन फॉर्मेलिटी आहा ती करपा आहा ती करपाची आनीक आनीक तेजे सरकार एक तुमकां कॉम्पेन्सेशन दिता सांगता खुशी हो हा हांव तुमकां बाबा धाडटा तिका तुज्या ऑप्शन बरें 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 तूं वळखता तेका जेन्ना रे होय बट तुगे भाशेन सरकारान कॉम्पेन्सेशन दिवपा जाय हय सारकें न्हू कितें बट सांगता हे सगळें इतलें पाड जाला तेजे सरकाराक कॉम्पेन्सेशन मेळपा जाय न्हू हा ना लुकसाण न्हू तुका न्हय एक लुकसाण आणि बरें फोटो काडले कितें रे लास्ट पयलेच पार्टी मागीर लास्टाक कांय मेळना मागीर आनी मागीर लोकांक मेळ्ळे रे हांवें मागीर परतून सदी केली ना तुवें कितें गेले ते एप्लाय केल्ले ना केलें आनी पयलेच पार्टी केलो एक पार्टी ते म्हाका पयशे मेळनाय 3 वर्सां जाली मागीर हांवें मागीर परतून मेळचावन गेलो कितू एरिया गेलो ती आमकां ते 3 चोंट रोयता थोड्या म्हणल्यार हांवें कोणाक दिलो आहाय मग तेंका कितें मेळपा जाय न्ही आतां पोरं चोय शेतां कांय ना हांवें भात कांय नाक म्हणलें कित्याक शेत एक बाई पाड जाला हांव आनी भात कितें घेतो म्हाका ते 50 किलो तांदूळ दिताली 2 चोंटांचे अक्षांत आल्बर्टीन रे आनी पर कांय गेल ना त्या फावटी कांय ना शेत ना वय रे आमगे ते मुद्दे ते मेळ्ळे रे ते आमकां तें दितले न्ही आमकां कशें आसा म्हाका कशें आसा न्ही ना पाड एक पाड कोण शेत रोयल म्हणटरी पाड जाल ओ म्हणटरी तेंगे ते पर सरकारा अदसो कितें मेळपा जाय पोरूय तेंगे पेडे जाले आनी पात कितें आहा म्हाका खबर ना मोको मरे फॉर्म आहाय तुमचे बरोवपा आता ना जाल्यार पंचायत जाल्यार पंचायत वचून बोल आमगे काम कितें की सरकाराक ते मातशें प्रेशर घालपाक जायो समजना तुका प्रेशर घालपाक येना न्हू तुका कित्याची मेळपा जाय आतां गेले त्या वर्सा थोड्या लोकांक मेळ्ळा चडशे लोकांक मेळना मेळना मेळ्ळा मेळपा जाय जाता रोयले आनी प्रेशर घात तितून बरो फॉर्म हाडली जाल्यार बरोवपा जाय ती 2 मातशी फॉर्म आहाय कितें लागू पडटा होमान आदी मोगा कृषी कार्ड आहा कृषी कार्ड जाल्यार एक भाशेन कृषी कार्ड ना जाल्यार दुसरे भाशेन फॉर्म आहाय ते दोन्ही भाशेन दोन पण दिवपा तेका आनी एक मातशें ते शेत पाड जाय पडो आहा ते जाग्याचे ते एक हें घेवन न्यूज पेपर घेवन फोटो काडपाचो लास्टाक कांय मेळना ना ना मागीर फॉर्मा भितर दिली ना कितें केलें तेणी हें खबर ना तुका ते वर्सा आतां म्हणटालो आतां आमकां तें भात पसून आमी गिन्नी घाताय न्ही हय ते आतां हांवें गेल 2 वर्सां जालीं ते फॉर्म भरता हिंदू हूंय ते ZDO हय आयकला आतां म्हाका 2 वर्सां जालीं पयशे येयले पयशे येयले येयले तुवें फॉर्म भरलो तें कितें आहा तुका तेजी कॉपी मेळटली कॉफी ना म्हाका तेणी कॉफी दिवना न्ही म्हाका ना तुवें एक्नॉलेजमेंट दिवना तुवें एक स्टॅम्प मान घेवना तेका हें कोता सो ना तेणी दिवना म्हाका फकत आमी थिंग भितर दिन आमी हें कोन्न ते बुरेन कोन्न येताले न्ही ना तूं तेजे बोले पोतून वचपा हांगार पासून समज गेलो आतां 2-3 पाटी केलो तेजे बोले मागीर कितें ते होमा तेशी दवरलो हांवें तोंडागान मागीर मोला लापण हें कोत्ता रिप्लाय कोत्ता ओके आनी करूंक ना करूंक न्ही एक कितू 2-3 पाट एक सांगिल्लें पयशे येयले आनी कितें म्हणटा खबर करना
तुका फॉर्म आहल्या म्हाका कॉपी दिता दी हांव हें कोत्ता मुगे चेड्या तूं वळखता ओके कोणाको जेन्ना जाल कळ्ळें तुका हांव तुगे मशीन पुसान कुसू हाडटा हें करपा हाडटा न्यू मातशें हाडलो ना मुको मशीन ना मुगे हाड आनी कोणाक हाड आसतले न्ही तूं मायनी न्ही ना 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 कुट्रेचो रॉक माश्केऱ्यान सो ते तुगे फॉर्म कितें आहले ते दिल्ले चेड्या सांग म्हाका दिवन सांग मागीर वचून चोया ओके हांव धाडटा बरें शेत थिंगा आहा थिंगा म्हाका जोगी थिंगा जोगी थिंगा शेत हे पाट कितें जाला पासाचें गेल ना मागीर सुकणीची शेत आड पडलें हा मागीर तुवें कितें एप्लाय केलो कोणे हा गाडयोक कोणा एप्लाय कोना हा करपा जाय फॉर्म हाडलो कोणे हांवें जाय दी हा बरें हांव फॉर्म दिता तुका फॉर्म बंद करून दिया आनी कॉम्पन्सेशन कितें मेळटा तें मागीर घेवपाचें समजलां तुका सो हांव हिंग बेजिकली येयलो कित्याक लागून सरकाराक प्रेशरायज करपा न्हू हें सगळें इतलें बरें कितें पाड जालो जालो सगळें पाड जालां शेत पासा लागून सो गेले त्या वर्सा तुगेलें अशें जाल्लें ना 4 वर्स पयलीं जाल्लें फोटो कांडी काय मेळना तू केन्ना हेच्या पयलीं देखून केन्ना ती एप्लाय केलो पोस्ट केन्ना मेळ्ळी केन्ना मेळ्ळें म्हणजे सरकार एप्लाय करूंक लायता म्हणजे कॉमेंटान दिलो मरे फोटो बी सातारा फोटो बी मानला दिल्लो रस्ता एप्लाय करपाचें आनी म्हळ्यार दिता असो काय ना मागीर पत जालें सरकारान हा सो हांव बेजिकली येयलोलो हिंगा जायत्या शेतकार गेले विचारपाक म्हणजे तेंगे शेताक आमी सगळ्यांक शेत चडशीं आतां हिंग पाड जालो पाड जालो दिसचे पडे सो प्रेशरायज म्हणटा तो प्रेशर म्हणटा सगळ्यांक ओदां वचपा जाय न्हू फॉर्म दिता सो हांव फॉर्म दिता तुका आनी त्या बऱ्यान दी मरे तुका कृषी कार्ड हा कृषी कार्ड आसलें दुसरे करपाचें फॉर्म घालता तुका आनीक अंडरटेकिंग जालें ओके लास्ट पेज बंद दिवपा म्हणजे बंद दिवपाचें ओके मुको दी अरे बंद दिया करपा जाय तुका बंद करून दिता तुका नॉट अ प्रॉब्लम कृषी कार्ड जाय पडटलें हय कृषी कार्ड दिता पडटलें आनी फॉर्म 114 हाडून तुका तुगे नांव आहा मरे ना मामाच ना मागीर तेजें नांवचें येतो न्ही तें कितें कृषी कार्डाची आहे पण तेच ना तुगे शेत ना हिंगा आतां सांगतली तें गेला आनी ते म्हणजे आमची आडी कुत्री आड ती सारकी पाड जालो हें सो आमगे सरकाराक कितें आसा तुका एप्लाय कर 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 कांय ना दिवप कांय ना फकत घेवपाचें सो ताका लागून हें करतालो दीस कम वी नीड टू प्रेशरायज द गव्हर्मेंट टू मेक शुअर दॅट कॉम्पन्सेशन बिकॉज इट इज अ डिस्ट्रेस केस सारकी इतू सार शेतां वावर कोण त्या मिशनाचे समज गायले न्हू त्या मिशनाचे तुका हांव शेतकारच तुका ते रोवप एक भाशेन जाता बोगले आनी हे मिशनाचे ते मातशें गॅप उरता ते गॅपान सुवातूच न्हू तितून रडणी येता कळ्ळें तुवें केन्ना शेत रोयलो हॅलो मातशें येयलो तेचे मागीर लोणी चडलो सगळें आसली जाता मनीस येवन जालो पळय आमली शेतां आहाय शेत मोरड आहा जायते आहा पूण शेत मोरड देखून आड पडला शेतां पूण ते शेत निवो मेळनाय तितू ओद भात मेळ्ळा आड पण आनी आमी जायत फाटी एप्लाय केला पूण एप्लाय केला केन्ना मेळ्ळो ना हे पाटी आमी मेळचें अशें करून आनी आडींक देखून कुट्रे आडींक आनीक देखून शेत आड पडलें तेंचे अशें करून गायल्या देखून केन्ना एक वर्सा सबसिडी मेळना आड पडलें अशें करून हें करपाक हे पाट आमी मेळची म्हणून मागता तुका तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर